रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लोकसभेच्या तयारीक बरोच नेट धरला। मतदारसंघ पातळीचेर समिती स्थापन करपाचें काम चालू आसा आनी जुलय मेरेन ह्यो समिती स्थापन जातल्यो। ते उपरांत वेगळेच उमेदवारांची घोषणा जातली। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आरजीपी सध्या गोंय भोंवडेर आसा आनी लोकांचो प्रतिसाद पळयल्यार आरजीपी दोनूय मतदारसंघात लोकसभा वेंचणुकेत जैत मेळयतले असो विश्वास आरजीपीचो सुप्रीमो मनोज परबान उक्तायला। लोकसभेची आता कशी तयारी चल्ला तुमची? लोकसभेची सामकी नेटान तयारी चल्ला। आमची नॉर्थ आणि साउथ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट चालूच आसा। काल विरेश काणकोण गेल्लो, तेच्या पयलीं केपें गेल्लो, म्हाजे टूर चालू आसा। सगळीकडे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आतां ऑलमोस्ट जाग्यार पडत येयल्ले आसा। बाय जून एंड नाल्यार जुलय 15 तारीख म्हटल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आमचे फायनल जातले आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमी डिस्कस करून कॅन्डिडेटूय आउट करतले आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स मेळटा, प्रतिसाद मेळटा, वी आर व्हेरी हॅपी की लोकांक बदल जाय, लोकांक आरजी जाय, लोक ह्या बाकीच्या राजकारणाक विटलेले आसा आनी वी आर गोइंग टू विन फॉर शुअर।